पळय तें आमची फॉल्ट आसा. देवस्थान कमिटी म्हणजे हांव डायरेक्ट आरोप करता आनी करचो पडटा म्हाका, आनी ताका लागून म्हाका दुख्ख जायना. आत्ताचे जे अध्यक्ष आसा तेची डायरेक्ट फॉल्ट आसा. येवकार तुमकां. आयज आमी आसा शिरगांव आनी तुमी जाणान एक फाटल्या दिसांनी एक घटना घडिल्ली आसा. त्या उपरांत एक फायंडींग रिपोर्टूय आयिल्लो आसा, सरकाराक तो सबमिटूय जाल्लो आसा. त्या खातीर आमी आयज आयिल्ले आसा शिरगांव. जे देवस्थान कमिटी आसा तांचेर खुबशे एलिगेशन्स जाल्लेले आसा. तांच्या कडल्यान जाणून घेवया ते एलिगेशन कितले खरे, कितले सारके आहा ते, आनी तांकां कितें उलोवपाचें आहा तें. सर, वेलकम तुमकां. सर, तुमचेर एक भरपूर एलिगेशन्स जाले हालीं, तुमी आयकले आसतले, आनी ताचेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? सगळ्यात पयलीं हांव जे आमचे त्या रात्री दिसा जो हादसो जालो तितून जे गेले त्यांच्या बद्दल हांव दुखवटो व्यक्त करता, तेच्या बद्दल सानुभूती व्यक्त करता. आनी जे इंजर्ड जाल्या, हॉस्पिटलायज आसा, तांकां देवी बेगीनच्या बेगीन रिकवर करचे म्हणून देवी कडेन मागता. हाचा प्रश्न असो असो की जे एलिगेशन जाला त्या संदर्भात चर्चा करपा खातीर तुमी आयिल्ले आसा. एक पळय, ही नवीन कमिटी जाल्या पळय न्हू, ती तेंच्यांनी 1 एप्रिलाक देवस्थान कमिटीचो चार्ज घेतलो. 1 एप्रील 2025. 1 एप्रिलाक चार्ज घेतल्या नंतर 2 एप्रिलाक आमी सरकारशी पत्र व्यवहार केलो. पत्रव्यवहार कितें आवश्यक आसता एक्चुली. तेच्या पयलीं आमी फाटले कमिटीन पत्रव्यवहार केला काय ना तेची चाळ्ळे पयलीं फायली. ते फायलींग आमकां कांयच मेळना. ते पत्र अर्जंट आसता आनी गरजेचो आसता. मुख्य म्हणल्यार देवस्थानचे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवालय म्हणजे मामलेदार हेच्याशी पत्रव्यवहार करपाची गरज आसा. दुसरी गोष्ट, कलेक्टरा कडेन व्यवहार करपाची गरज आसा की आमकां जे होमखाणांक फायरवूड लागता पळय न्हू ते आमी मयसून कावेऱ्यानासून हाडटा. पूण कितें आहा की जेन्ना फायली आमी पळयल्यो न्हू फाटल्यो, त्या फायलींनी आमकां कसलोच व्यवहार मेळना. त्या माझी कमिटीन कसलोच व्यवहार केलो ना. एक्चुली ते माझी कमिटीचें काम आसलें, कित्याक नवीन कमिटी चार्ज घेता 1 एप्रिलाक पळय ताका टायम मेळना. म्हणटकूच तरी सुद्दां जेन्ना ते आमी पळयल्या नंतर आमकां कळ्ळें करून आमी ताबडतोब 2 तारखेक पत्रव्यवहार केलो. मामलेदाराक बरयलें, डेप्युटी कलेक्टराक बरयलें, मागीर हेका आमचे जे सरावंडींग पंचायत आसा पळय न्हू ताका बरयलें की अशें हें आसा, तेन्ना जात्रेची तयारी करपा संदर्भात ताबडतोब हांवें मिटींग घेता. फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ताकाय बरयलें. हे अनेक गोश्टी तितून सांबाळ्ळ्यो आसा की हांगासर गोबी मंचुरियन लायता आनी कितें लायता. ताका आमचो कडक विरोध आसा. गेलीं 7-8 वर्सां गोबी मंचुरियना खातीर विरोध जालो आनी ती लावपाक दिना एक्चुली. आनी त्या संदर्भात चर्चा करपा खातीर त्या संदर्भात आमी एप्लिकेशन दिलें कोणाक, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन. आनी निबरींग विलेज पंचायत आहा तांकां रिक्वेस्ट केली की कोणाकूच गोबी मंचुरियन घालपाक दिवपाचें ना. नंबर 2, जेन्ना आमी पत्रव्यवहार केलो 2 तारखेक पळय न्हू मामलेदारा कडेन, मामलेदारान आमकां 15 तारखेक पत्र धाडलें की 16 तारखेक मिटींग दवरल्या. आतां आमी मामलेदाराचेर रावूं ना तरी सुद्दां, कित्याक की मामलेदार एडमिनिस्ट्रेटीव लेवल कितें करूंक जाय तें करतले अशें आमची मानसां. आनी त्या प्रमाणे कितें आहा की आमी आमचें काम चालूच दवरलें देवस्थान कमिटीन आनी जाता तितके प्रयत्न केले. पंचायती कडेन संपर्क केलो की आमी मातशें फुडें व्हरुया म्हणून, काम करुया म्हणून. आनी 16 तारखेक मिटींग आमकां दवरली मामलेदारान. डायरेक्शन दिलें जॉयंट मामलेदारान. ते मिनिट्सान रिकॉर्ड केल्लें आसा की कितें करपाचें. आनी आमची कितें डिफिकल्टीज आसा पळय न्हू, जे ग्रिवन्सीस आसा आमकां रात्री कितें जाय एक्झॅक्टली देवस्थान कमिटी, ते आमी तेंचे कडेन मांडले जॉयंट मामलेदारा कडेन. आनी तेणें कितें केलें की काही डायरेक्शन त्या डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांक दिली. त्या अधिकाऱ्यांक डायरेक्शन दितकूच तेंच्यांनी सांगलें कंप्लायंट करता, आमी तुमकां नेक्स्ट मिटिंगेन रिव्यू मिटींग घेतली तेन्ना तुमकां सांगता, फर्नीश करता. 29 तारखेक तेंच्यांनी मिटींग घेतली. तेंच्यांनी डिसायड केलें कितें तरी. आनी हांगासर 30 तारखेक SP, DYSP, PI, मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर इतके आयले 30 तारखेक. आनी तेच्या नंतर तेंच्यांनी आमकां अनेक इन्स्ट्रक्शन दिली. म्हणटकूच आमी कितें आसा की जी इन्स्ट्रक्शन तेंच्यांनी पेपर हाडल्या 30 तारखेचे मिनिट्स हाडल्या, ते 30 तारखेक दिल्या मिनिट्स आमकां, त्या मिनिट्सा प्रमाणे आमी ती कंप्लायंट करूंक शकता काय कितें. म्हणटकूच DYSP दळवी आशिल्ले तांकां सांगलें सर म्हटलें हांगासर बॅरिकेड घालपाक शक्य ना, कित्याक पयलीं आमी हांगासर बॅरिकेड्सचो प्रयोग केल्लो आसा, एक्सपेरिमेंट केल्लो आसा की गणेश गांवकर पळय तेच्या कालावधीन तेणीच केल्लो, लोकांचो विरोध आसतानाय केल्लो.
तो आतां पळय म्हणटा हें करूं ना तें करूं ना तो बॅरिकेड्स आनी बॅरिकेड्स हांगसर फिजिबल ना कित्याक ते मागीर तुमकां सांगतात म्हणटकूच हांवें ताका कांय डिफिकल्टी सांगल्यो अश्यो अश्यो आसा आनी म्हाजनांचे ताका समज दिना पूण इन एंड आवट देवस्थानचे पळय भायर लोकांक घेवन सोडपाचें आनी भितर घेवपाचें ते आमी मॅनेजमेंट पुरी तरह झोकून दिता आनी आमकां तुमकां पुलिसांचें सहकार्य आसूं जाय त्या आमचे सेक्युरिटी ऑफिसर सेक्युरिटी आसा लोक म्हणटकच त्या प्रमाणे तांकां सांगलें आनी ते कंप्लायंट केलें. दुसरी गोश्ट कितें आमकां तेंचे आनीक कितें सांगलें की हेचें ट्रॅफिक सेल जाय हांगासर उबारपाक ते आमकां आमी ताका दिलें. मिसींग बूथ त्या प्रमाणे तांकां अरेंजमेंट केली आमी. एम्बुलन्स हे ते सगळें आमी तेंची अरेंजमेंट केली. टोटल अरेंजमेंट जे सांगता एक्सेप्ट दॅट बॅरिकेटींग न्ही आमी सगळें केलें. रोप जाय असो तांकां रोप आदले दिसा जात्रे आदले दिसा वचून आमी हाडून दिलो. म्हणजे जे आमी तेंचे ते मागता पळय न्हू की लॉ अँड ऑर्डर अल्टिमेटली मेन प्रायोरिटी शूड बी गिवन टू दीस लॉ अँड ऑर्डर पण आमी तांकां सगळें दिलें आनी ते प्रमाणे तेंच्यांनी करता म्हणून सांगलें आनी आमी फूल कमिटीन तांकां सहकार्य केलें. आतां 2 वर्सां म्हाज्या टर्माचेर हय नॉर्मली हांवें बॅरिकेटींग घालपाक सुरू केल्लेलें 2 वर्सां केल्लेली हांवें बॅरिकेटींग घालपाचें. गेल्या वर्सा हेंच्यांनी म्हाका बॅरिकेटींग घालपाक विरोध केलो आनी तो विरोध करपी मनीस होच आत्ताचो अध्यक्ष आसा. अनेक भावीक इंजर्ड जाले अनेक बॅरिकेड्सान दोनूय जाले आनी बाकीचे भाविकूय जाले म्हणटकूच मागीर म्हाजनान विशय तापलो की म्हाजनान सारको नकार दिलो की बॅरिकेड्स नाका फक्त इन आनी आउट कितें आसा पळय प्रोविजन तिकेत करात तें आमी प्रोविजन केल्लें हेवटेनूय केल्लें तेवटेनूय केल्लें आनी त्या शिवाय कितें आहा बॅरिकेड्स सांगता तुमकां 23 जेन्ना बॅरिकेड्स ताणें मांडले फ्रंट सायडीक तेन्ना कितें आसा जात्रे आदले दिसा ताणें बॅरिकेड्स मांडले लॉक केले. आमची देवस्थानची परंपरा कितें आसा जाणा की जात्रे आदले दिसा आमी देवी कडेन प्रसाद घेता चौगुले ग्रामस्थ 22 चौगुले आमचे तितून हांव एक आसा ते प्रसाद घेता तितून कितें आसा की ही जात्रा बरे भशेन करून घेवची सगळ्या देवांक आमी आपयता मानयता आनी त्या शिवाय सगळ्या लोकांचें कल्याण जावचें बरे भशेन जात्रा करून दिवपाक साथ सगळ्यांची मेळची. मागीर पुलीस फोर्स म्हणना लोकांचें म्हणनाका धोंड म्हणनाका सगळ्यांचें आनी त्या प्रमाणे प्रसाद घेता आमी. म्हणून ते बॅरिकेड्स तेणी फुडल्यान लॉक केल्या नंतर आमकां चौगुल्यांची वाटूच बंद केली तेणें आमी हो गणेश गांवकार जो गणेश गांवकार म्हणटा एलिगेशन करता पळय न्हू तो त्या गणेश गांवकार वाटूच बंद केली. जेन्ना चौगुल्यांनी बोबाळ केलो पळय न्हू तेन्ना कोणी कडेन चावी धरली आनी काडले बॅरिकेड्स भितर गेले प्रसाद बी जाले. जात्रे दिसा परत तेंच्यांनी बॅरिकेड्स घातले भितर चौक खांब्यान कितें आसा ना की आमची जात्रा आहा पळय न्हू सुरवात केन्ना जाता कळस येता न्ही वांयगणचे मयेचे आनी मागीर मानकरी आसा मुळगोवचे सगळे येयल्या नंतर ढोलकी वाजन पडल्यान आमचो जात्रा सुरवात जाली अशें समजता. तितून बिचोलकार मोरजेकार सगळे येता म्हणटकच तेणी जी आमचे बॅरिकेड्स तेणी घातलेले पळय न्हू ते आमचे ठिकाण खंयचें आमचे मानकरी मुळगांवकार वांयगणकार मयेकार बसता त्या जाग्यार ब्लॉक केली बॅरिकेड्सांक लॉक करताले आनी सरयांनी बांदताले. कित्याक पूण लॉक कित्याक करप तेकाच खबर आसतली. गणेश गांवकारांनी हें कित्याक केलें पळय नवीन परंपरा निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो कित्याक मुख्य कितें आहा ताका देवस्थानच्या ह्या परंपरा कांयच खबर ना. हो शिरगांवां नासलो तो जात्रे कमिटी पडच्या पयलीं हांगासर येयलो आनी कोणाक आपले कुटुंबा प्रमाणे घालतात. हांव असो म्हाज्या कुटुंबाचो रिप्रेझेंट करता त्या प्रमाणे तशें घालतात. तेणी सगळें हें केलें मॅनेज केलें आपले फॅमिलीक आनी आपूण पडपाक हरकत ना कांय कोणी म्हाजन म्हणटून पडटलोच न्ही. पूण तेका न्ही देवस्थानचे तो शिरगांवान म्हाका दिसता जाल्ल्या पासून म्हटल्यार जाता तो पयलीं एज्युकेशना खातीर मागीर तो धंद्या खातीर मडगांव आसलो आनी ताका हांगासरले देवस्थानचे ABCD खबर ना म्हणजे श्री गणेशाय खबर ना. अशा वृत्तीचो मनीस नवीन पायंडो घालपाक सुरवात केली. खूब म्हाजनांनी विरोध केलो आनी हे सांगता तुमकां ते हो मनीस आसा पळय न्हू डिस्प्युटेड व्यक्ती ठरलो. म्हणजे ह्या व्यक्तीन 3 वर्सां कालावधी जो आपणाचो आसा न्हू तो डिस्प्युटेड व्यक्ती म्हणून ठरलो. सोडात म्हणटकूच कितें आहा आमी ते बॅरिकेड्स मागीर आमी काडूंक ना. तो एलिगेशन करता की दिनान ऑपोज केलो दिनान काडूंक लायले थंयसर बॅरिकेड हांव चौगुलो आसल्या कारणान हांव त्या बॅरिकेड्साक हात घालूंक शकना. आमच्या ग्रामस्थांनी ते बॅरिकेड्स काडले कित्याक आमी सोवळ्या वळ्यान आसता फेटो बांदलेले आसता चौगुले आमचे पयले आसतले म्हणटकूच तेणे लोकांनी काडले बॅरिकेड्स आनी आमचे मानकरी आसा पळय नेबरींग तांकां बसपाची वेवस्था केली. म्हणजे तो मागीर थंय दिसलो ना परतो. म्हणटूच आनी दुसरी गोश्ट सांगता तुमकां की आमचे जे बॅरिकेड्साचो हें आसा पळय न्हू आमचे हजारांनी धोंड आमकां आमचो मुख्य हें आसा पळय हांगासर आदर्श हें म्हणटा तशें मुख्य आकर्शण तें धोंडाचें धोंड आनी होमखंड हेचें समीकरण
धोंड आनी होमखंड नाल्यार धोंड नाल्यार हें सभा येना म्हणजे ते हें देवूळ आमचो मंडप आसा पळय न्हू सबंद धोंडांनी वेपलेलो आसा पावना आतां सांगपाचें म्हटल्यार 89 जेन्ना आमी फावंडेशन घातलें आमी चिंतूंक सुद्दां नासलें आमकां हो मंडप पावचो ना म्हणून आमी 2 खांबे आनी वाडयल्ले तेन्ना आमी कमिटीन आहले 89 आनी मागीर 2 खांबे वाडयले ते 98चे कमिटीन की आमकां पावचें ना म्हणून मंडपाक म्हणटकूच अशा तरेन आमकां तुमी जस्ट इमॅजीन करा थंय बॅरिकेड्स घालपाक आमकां शक्य आसा काय कितें हो विचार पयलीं अभ्यास करूंक जाय हो खरेंच आमकां ते बॅरिकेड्स घालपाची शक्य आहा आमकां तेजर हे विचार करता स्टेटमेंट करप दीस इज समथींग वेगळें न्ही म्हणटकूच कितें आसा की ताका कांय खबरूच ना हितूनचें म्हणटकूच सोडात हे इतको मंडप जावनय बी आमकां पावना सणाक तयारी करपाक लागून आमी एडमिनिस्ट्रेटराक आपयता आयज दुख्ख दिसता आयचे कमिटीन एडमिनिस्ट्रेटराक लेटर सुद्दां करूं नासलें की बाबा तुमी मिटींग घेया आनी मातशी वेवस्था करा म्हणून हें म्हाका आतां लक्षांत येता एडमिनिस्ट्रेटरान आतां म्हाका सांगलेलें आसा तो आतां एलिगेशन करता कितें देवस्थाना खातीर एक्सिडेंट जालो आतां पळया आमी तुमच्या कडेन पत्रव्यवहार दवरता पळय हो पत्रव्यवहार आमी केल्लो आसा ह्या पत्रव्यवहारा प्रमाणे आमी आमची पुरी तयारी केल्ली आसली की हें करपाचें म्हणून कितें सगळें आमकां कोऑपरेशन जावं म्हणून मामलेदारान कित्याक डिले केलें तें म्हाकाय कल्पना ना कित्याक डिले केलें आनी कित्याक करूं ना तें म्हणटकूच आमी मिटिंगेक तो म्हणटा कितें आमी पत्रव्यवहार करूंक ना हें पळय तुमकां दाखयता पत्र मुख्य दाखयता कित्याक तो एलिगेशन करता आमी पत्र करूं ना म्हणटा न्ही म्हणून तुमकां दाखयता हरशीं आमकां हें करपाची गरज नासली ही नोटीस आमकां मामलेदाराची पळया in persons with respect to the celebration of Hindu Jatra festival 6 May हें आतां तेंचें पत्र न्ही आनी हें आमी लेटर केलां मामलेदाराक ऑन 2nd of April सेलिब्रेशन्स ऑफ एन्युअल जत्रा फेस्टिवल ऑफ श्री देवी लईराई आमी करूंक ना म्हणटा न्ही आमी प्रत्येक गोश्ट आमच्या पावण्याचेर केल्ली आसा कित्याक आमकां जत्रा सक्सेसफूल करपाक जाय आमकां लोकांचो आदर करपाक जाय धोंडाचो आदर करपाक जाय देवीच्या त्या आमी पांया कडेन हांगसर वावुरता पळय ते देवीचे हे म्हणून शरणागती म्हणून आतां अशा तरेन आमचेर एलिगेशन करप हें हेका कांय खबरूच ना कांयच खबर ना देवाचें बाकीचे गोश्ट आसा पळय ना हांगासर देवस्थानच्या प्रकारान देवस्थानचो होमखंड आमचे ग्रामस्थ ग्रामस्थ गांवकार महाजन आनी तांकां साथीक बाकीच्या लोकांचें सहकार्य पुरे मेळ्ळें हांगासरूय मेळ्ळें हांगासर एकूय अशी घटना जाली ना की कोण इंजर्ड जाला म्हणून जात्रे दिसा नंबर 2 होमखणा कडेन ती जाली ना जाली खंयसर तळये कडसून येता आसतना अशें आयकूंक येता की कोण तरी एक ग्रूप 2 ग्रूप जागाडटाले आनी वयर सरले म्हणटात आनी थंयसर अशें म्हाकाय कल्पना नासली कित्याक चारांक जेन्ना हांव थंयसर गेलो तेन्ना म्हाका कल्पना आयली कोण तरी असो मोठो हें जालो म्हणून हादसो जालो म्हणून आनी तेच्या नंतर हांवें इन्क्वायरी केली म्हणजे अशें घडलां म्हणून पूण तुमकां सांगता की आमच्या म्हायती प्रमाणे कित्याक हें जाल्या नंतर आतां आमी ती पयर परवाच्या दिसा आमचे खूब दीस जाले तुमी चवकशी केल्या आसतली कितें वेळेस आमचें जालें न्ही म्हणटकूच आमी त्या प्रत्यक्षदर्शी आसा पळय न्हू धोंड जे इंजर्ड आसा हॉस्पिटलान मेडिकल कॉलेजान आनी जे एक्सपायर्ड जाले तेंची फॅमिली वचोन मेळ्ळे आमचे खूब सारे चौगुले आसले कमिटीचे मेंबर आसले आनी आमचे ग्रामस्थ आसले कांय तेंच्यांनी मेळ्ळे तेच्या नंतर तेंच्यांनी सांगलें कितें की थंयसर धोंडांनी पयलीं मातसो बोबाय केलो दाखला रिप्ले केली आनी तेच्या नंतर न्ही जो RBL बँक आसा पळय न्हू थंयसर पुलीस फोर्स नासलो आमच्या थोड्या ग्रामस्थांनी 2 ग्रामस्थ नांव घेतात तुमकां उपेंद्र गांवकर म्हणून आनी दुसरो विठ्ठल गांवकर तेंच्यांनी तांकां सांगलें कितें 1 वे करात ती सायडीसून रोप करात म्हणजे पयलींचो एमड्या रोड आसा आमचो त्या वटेनसून होमखणा कडेन वचपाची वाट आनी ह्या वटेनसून घेयात RBL बँके कडसून पूण तेंच्यांनी ते फॉलोअप करूं ना हांव तांकां आतां ब्लेम करिना कित्याक जाल्यो गेल्यो घटना तेजेर आनी चोळपाचें ना न्ही म्हणटकूच आतां थंयसर जें जालो आसचो पळय न्हू अशें म्हाका म्हणटा त्या भुरग्यांनी सांगलें जे भुरगें इंजर्ड जाला तेजो पांय फ्रॅक्चर आसा तेणें सांगलें कितें की थंयसर पुलीस फोर्स नासलो सफिशियंट 1-2 जाणूच आसले खंय आनी थंय दुखल्ले आनी कोण तरी मुवाले आमकां कितें कितें म्हटलें आनी ते पळय गेले पळय न्हू एका नेटार दुखल्ल्या नंतर ते एकारीक पडले म्हणजे आमचे प्रस्न कितें आसलो इतके तुमी पडले कशें काय म्हणून पूण ते अशें कांय कोणाक उठपाक चान्सूच मेळना तितून तेंचो 17 वर्साचो एक भुरगो गेलो आनी 40 वर्साची एक वृद्धा बायल गेली कितें कोणाचें एक अघटीत घटना घडली हांगासर लास्ट इयर गणेश गांवकराच्या टेनराची गोश्ट सांगता तुमकां गणेश गांवकर कमिटीचो अध्यक्ष आसतना थंयसून 40-50 मिटराच्या अंतराचेर एक कंपाऊंड वॉल बांदलेलो आसा तो कंपाऊंड वॉला खातीर गेल्या वर्सा थंयसर एक एक्सिडेंट जालो आनी एक बायल इंजर्ड जाली आनी तेच्या नंतर एक मेली एक्सपायर्ड जाली
त्याच जाग्यार त्या ना फुडें 40-50 मिटराचेर कंपाऊंड वॉल आसा आनी ते रस्त्यार बांदलेले आसा. तेचेर जेन्ना ते अशी घटना घडल्या नंतर म्हाजनांनी जनरल बॉडी आमची म्हाजनाची जाता पळय तितून तो विशय हाडलो की तो कंपाऊंड वॉल ताबडतोब काडचो, पंचायतीक लेटर बी आनी तो फॉलोअप कर म्हणून. हेणे फक्त ठराव घेतलो पूण फॉलोअप कांयच केलें ना अध्यक्षान गणेश गांवकारान. आमी जे ग्रामसभेक वयता, स्पेशली हांव वयता ग्रामसभेक आनी विश्वंभर गांवकार, अजय गांवकार, अमित गांवकार, एक ग्रामसभेक आसता बाबुसो गांवकार, तेंच्यांनी विशय तो हे करून दवरलो, मोडून दवरलो आनी की कसो आसूं तो कंपाऊंड वॉल काड फुडें आनी अशी घटना घडूंक जायना म्हणून. आनी कित्याक एक बायल एक्सपायर जाली न्हू, म्हणटकच त्याच्या नंतर कितें जालें की जात्रे पयलीं मिटींग आसली पळय न्हू, ग्रामसभा आसली. त्या ग्रामसभेक हांवें स्वता सांगलें की कशे भशेन त्यो कंपाऊंड वॉल काडपाक जाय आनी सरपंचान म्हाका एश्युरन्स दिली की 25 तारीख पर्यंत ताका पिरियड आसा डेमोलिश करपाची कंपाऊंड वॉल, तो 26 तारखेक आमी काडटले. पूण त्या जेणी तें इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलां त्या कसलीच एनओसी ना. त्या पार्टीन डायरेक्टर पंचायतीन अपील केलें तेच्या विरुद्ध आनी तेका डायरेक्टर पंचायतीन विदावट एनी हे रिपोर्ट म्हणटा तो पंचायतीचो रिपोर्ट, BDOचो रिपोर्ट जावं सायड इन्स्पेक्शन करच्या शिवाय खंय स्टे दिली अशें ते म्हणटात कोणें डायरेक्टर पंचायतीन. म्हणजे इक्वली डायरेक्टर पंचायत रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस कॉज. म्हणटकूच आतां सांगता तुमकां की ज्या मनशान गेल्या वर्सा एक वर्सा जालें हादसो जालो, एक बायल गेली, तेचेर कांयच करूंक ना आनी तो आतां एलिगेशन करता. रस्तो आमचो नेरो न्ही अशी आनी ती देवती आसा. तुम्ही पयले आसतात जाणाची तरी RBL बँके फुडल्यान देवती आसा सामकी उतरणी ती. म्हणटकूच थंयसरूच ही घटना घडली न्हू. म्हणटकूच तेचेर कोणी तरी कितें स्टडी करूंक जाय आनी तो जेन्ना कमिटीन फटले कमिटीन आसलो न्हू ताका खबर आसलें ते आहा म्हणून ते थंयसर तेणी स्टडी करूंक जाय तेचेर कितें करपाक शकता हें जावंक जाय आसलें न्हू. आतां पळयात आमकां जेम तेम एक म्हयनो मेळूंक ना. त्या दरम्यान तेणें एक व्हडलें कांड केल्लें कोणें ह्या माजी अध्यक्षान गणेश गांवकारान. फुडलो आमचो चवथो रो आसा पळय न्हू प्लॅटफॉर्म देवस्थानचो हे एंट्रन्स तो फोडून दवरलेलो JCB घालून ऑगस्टान श्रावणी सोमारा पयलीं आनी घुमटाकूय कुरूप करून दवरलेलो. आनी आमकां जात्रे पयलीं हेंय काम कंप्लीट करपाक जाय आनी आमची कमिटी न्ही विथ हें बाकीच्यांची मदत घेवन ग्रामस्थांची आमीच कमिटी सगळें करता अशें ना, बाकीच्यांची मदत लागता आमकां. आनी त्या मदतीन आमी हे फुडलो प्लॅटफॉर्मूय केलो. 22 दिसां भितर कंप्लीट केलो प्लॅटफॉर्म तो सोपाणां सगळी करून. घुमटूय तेची जे हें घातलेलें न्हू तेणें पायप घातलेलें न्हू ते काडले आनी ताका पेंटिंगूय केलें. आज तो घुमट बरो दिसता. आनी जे म्हणजे तेचे मदीं तेचें मत कितें आसलें थंय हें घालपाचें तसाक कॉपर प्लेटी घालपाच्यो आसल्यो. पूण त्या कॉपर प्लेटीक आमच्या म्हाजनांनी विरोध केलो. तशेंच तेणी फुडें एक जो प्लॅटफॉर्म फोडलेलो थंयसर ताका दिपस्तंभ बांदपाचो तेजी इच्छा आसली. जो जें तेणी काम केलां न्हू विदावट हॅवींग एनी जनरल बॉडी मिटींग, जनरल बॉडीचें परमिशन घेवपा शिवाय आनी फायनान्शियल एप्रुवल घेवपा शिवाय आनी मामलेदाराचो परमिशन घेवपा शिवाय तें काम करतालो तो. आनी अशे करोडांनी रुपया तेणी ओतले हांगासर. आमी तेजेर आमचो विशय वेगळो पूण हांव तुमकां सांगता कित्याक ह्या गणेश गांवकारान ज्या 3 वर्सांक कांड केला पळय न्हू हांगासर देवस्थानचो पयशांचो वाड लावन उडयला पळय न्हू त्याच्या खातीर हांव तुमकां सांगता ही गोश्ट. प्लॅटफॉर्माचेर दिपस्तंभ बांदपाची तेंची मानस आसलो न्हू. दिपस्तंभाचो एक गुणो लायिल्लो ना. दिपस्तंभाक 6 लाखाचो खर्च दाखयला. घुमटाक कांयच केल्लें ना. ते हें आसलें ते काडले. आमी ज्यो प्लेटी आसल्यो पळय न्हू हेच्यो ही प्लेट ही काळी जाल्या ही काळी प्लेट ही आतां तो ताका जेन्ना आमी विचारलें आमी जेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें तेचेर न्हू मामलेदारान दिलें ऑब्जेक्शन दिनान निघना. तो कितें म्हणटा दिनान ऑब्जेक्शन हाडलें दिनान केलें दिनान म्हाजनांनी हाडलें. जेन्ना बाकीचे 25 जाण सायन मारतात तेच्या बरोबर हांव आसा कित्याक म्हाजा न्ही जॉयंट बॉडी न्ही. म्हणटकूच तेन्ना तेच्या बरोबर हांव आसलो. म्हाज्या पटाना तें दाखोवपाचें काम म्हजें. हांवें एक्चुली तेच्या पयलीं हांवें ताका सांगलेलें हें काम कंप्लीट केल्या शिवाय दुसरें काम हातीन घेवं नाका म्हणून. आनी तरी आसतना तो घेतालो खंयच्या हावऱ्यापणा करून कित्याक घेतालो तो म्हाका कळना. पयशाचे हांवें आसा पडली काय आनीक कित्या खातीर म्हणून तें काम तेणें ताका मामलेदाराच्या नजरेक हाडून दिलें. ताका ती मातशी आमची तिडक आसूंक शकता. पूण जें काम नाका म्हटलें न्हू तो मुद्दाम करप. प्लॅटफॉर्माचेर स्टेटस्को दिलो कोणें हें कॉलम काडपाक मामलेदारान कॉलम काडूं नाका काय करूं नाका. स्टेटस्को दिलो तरी तो खड्डे खणले तेणें
त्याच्यार मामलेदाराक हाडून ते बंद करूंक लायला. म्हणजे अश्यो अनेक गोश्टी आसा पळय न्हू, इलिगल केल्ल्यो आसा पळय न्हू हे गणेश गांवकारान. आनी जे न्हू विरोध केला पळय, विरोध केला ह्या खातीर न्हू, जी देवस्थान ही मालमत्ता आपली सामुहीक गांवकाराची ग्रामस्थांची मालमत्ता, एकट्याची म्हजी मालमत्ता न्हू. हांव जावं तो बिल हांव कमिटीन बसलो म्हणजे जावं तो खर्च करपाचो अधिकार म्हाका ना. जनरल बॉडी वील डिसायड हाऊ टू स्पेंड दॅट मनी. जर गरज आसा जाल्यार करपाक हरकत ना, गरजे शिवाय खर्च करा. आयज आमकां सांगता तुमकां, जरी आमकां इन्कम जाता तर न्हू, हेचें फावंडेशन न्हू 1989 जेन्ना कमिटी घातली आसली न्हू, हांव आसलो तेन्ना कमिटीन, 216 रुपया आसले फंडाक. होमखाणांक लांकडांक लेबरांक फारीक करता जाल्यार पयशे नासले, तेन्ना आमी स्वता खर्च केल्या तेका. ऑफकोर्स आमकां आमी रिकवरी केली, कोणाचे जेन्ना आमकां रेवन्यू मेळ्ळो न्हू तेन्ना आमी रिकवरी केली, ती गोश्ट वेगळी. पूण आज आमचे कडेन पयशे येता, रेवन्यू मेळटा आमकां, पूण मिसयुटिलायज करप आमकां अधिकार ना न्ही. आणि जेन्ना आमी खर्च करता तुमकां सांगला त्या प्रमाणे आमी जनरल बॉडीचें अप्रुवल आनी मामलेदाराचो अप्रुवल आमकां आवश्यक आसा. म्हाजनी एकटूच तसो सांगता, कित्याक म्हणून तूं म्हाजनी एकट्याक दिगेर करून जाय तें करूंक शकना न्ही. अश्यो अनेक गोश्टी आहा तेणी केल्या की रिटेनिंग वॉल आसा पळय 6.5 लाखाचो इंजिनियर आसा हांगासर, इंजिनियरींग काम करणारे आमचे कडेन मनीस आसा. प्रमाणे एसेसमेंटा प्रमाणे द अमावंट शूड नॉट एक्सीड 6.5. 6.5 लाखा वयर वचूंक येनासलो. तो 18 लाखाचो 23 लाख केलो. म्हणजे दत्त मंदिर 27 लाखाचे 55 लाख केले. हेचे घुमटाचे कांयच करिनासतना पयशे दाखयले. हांगासर प्लॅटफॉर्माक दिपस्तंभाचे एक फातर लायनासतना 6.5 लाख दाखयलो. हे पयसो कोणाचो? म्हणजे आमी तेका विरोध केलो, हांव मान्य करता केलो पळय, हे विरोध केला पळय न्हू, ह्या खातीर न्हू तेणेन देवस्थानचो की उत्कर्श करून हितून तेणेन देवस्थानाक जी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय त्या खातीर कांय करूं ना. तेणी फक्त कितें खर्च करूंक जाय म्हणून त्याच्या फाटून तेजी एक कितें तरी हेतू आसतलो, शुपम एजंडा आसता कोणाकोणाचो. कित्याक आनी देवस्थानचो प्रॉपर्टी आसा, होमखाणाची प्रॉपर्टी देवस्थानची प्रॉपर्टी, थंयसरलो रेवन्यू आमकां मेळटा, हांगासरलो देवळा कडलो रेवन्यू आमकां मेळटा. पूण हांगासर आमकां कांयच जावना, होमखाणा कडेन कांयच जावना. आनी रोडा कडेन पळय आसा रेवन्यू आसा कलेक्ट करपाचो सोंपो, तो पंचायत करता. म्हणजे पंचायतीची काही तरी जबाबदारी आसली न्हू, आनी ते गव्हर्मेंट हॅज टू लूक आफ्टर दॅट न्ही. गव्हर्मेंटान ते पळोवपाक जाय आसलें. हो रेवन्यू जेन्ना कलेक्ट करता, इट इज द रिस्पॉन्सिबल विलेज पंचायत शिरगांव. गव्हर्मेंटान हे प्रोविजन करपाक लागून त्या पयशाचे बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर करून दिवपा खातीर गव्हर्मेंटान माननीय मुख्यमंत्र्यान एक्चुअली आभार मानपाक जाय. तेंच्यांनी डिक्लेरेशन्स केलें की राज्य महोत्सव दिवपाचो म्हणून. आनी म्हाका स्वता सांगला तेंच्यांनी आमचे जेन्ना ताका आमी धन्यवाद करपाक गेले तेन्ना की इन्फ्रास्ट्रक्चर लेवलाचेर जितलो कितें खर्च आसा तो गव्हर्मेंट करतलो. आनी हें करूंक मेळटलें आहलें. आतां 1.5 म्हयन्या पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चरचें तेणी जो डिक्लेरेशन केल्लें, एका म्हयन्यान केदी व्हडली वेवस्था उबो करपाक मेळटली आसली. हेंकां दुर्बुद्धी सुचली, ह्या मनशाक दुर्बुद्धी सुचली की ते डिक्लेरेशन्स घेवपाचें ना, आमकां नाका. कित्याक लागून? कितें व्हरता तुजें देवूळ घेवन वयता, तुजो देव घेवन वयता गव्हर्मेंट. तुम्ही स्टेट फेस्टिवल म्हणून करपाक अलाव करूंक ना, बाकीच्यांनी इतल्या जाणांनी केला, पूण थंय कांय इंटरफियरन्स जायना गव्हर्मेंटाचो. जस्ट बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बीन डेवलप जाता, तो बरो जावपाचो अशें म्हणटा. सांगता तुमकां, हांगासरले प्रत्येक डिसिजन आसा पळय, मेजर डिसिजन हा जनरल बॉडी डिसायड करता, कमिटी डिसायड करूंक शकना. कमिटी हॅज गॉट नो पावर टू डिसायड. जेन्ना अशें मोठे डिसिजन आहा न्हू ते जनरल बॉडी घेता. आनी त्या खातीर आमी कितें केलें, तेंचे कडेन येवन जनरल बॉडी 6 तारखेक जनरल बॉडी घेतली. 6 तारखेक जनरल बॉडी घेतली. ते मिटिंगेन जनरल बॉडीन गणेश गांवकार आसलो, तेजी पुरी कमिटी आसली ती मिटिंगेन. तेन्ना जेन्ना डिस्कशन आयल्या नंतर हांवें ताका विचारलें, बाबा तुजे कडेन गव्हर्मेंटाचें कितें प्रपोजल आयिल्लें काय कितें स्टेट फेस्टिवला संदर्भात? तर तेणी सांगलें ना. तर तुका कितें तें गव्हर्मेंटान दिल्लें काय, तुवें कितें गव्हर्मेंटाक दिलें? ना ना दिवना. म्हणटकूच तुका स्टेट फेस्टिवलार तुजी भुमिका कितें? स्पश्ट शब्दान ताका विचारला गणेश गांवकाराक. तर गणेश गांवकारान स्पश्ट शब्दान सांगलां की आपूण स्टेट फेस्टिवला वाटेन ना. हे जनरल बॉडीन सांगला. आज जो फटींग उलयता पळय न्हू मिडिया कडेन कितें, तेणी सांगलां जनरल बॉडीन जनरल बॉडीन सांगलां की आपूण स्टेट फेस्टिवला वाटेन ना, आपणाक हें पसंद ना. समजा गव्हर्मेंटान अगेन आमचे कडेन प्रपोजल आयलें, वील प्लेस इन द जनरल बॉडी मिटींग, वील डिस्कस ऑन दीट इश्यू. आनी मागीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन एप्रोच जावंक शकता न्ही. समजा देवस्थानच्या बऱ्याचे आहा, गांवाच्या हिताचे आहा, डेफिनेटली वील नॉट अगेन्स्ट दॅट. आमी विरोधान ना. घडोवंक जाय तें घडलें. सो हाच्या फुडें अशें घडोवंक जायना म्हणून कमिटी कितें करतली? जी घटना घडली न्हू, दुर्घटना अशी केन्ना घडून आनी भविश्यांत हांवें देवी कडेन मागता अश्यो केन्ना घडच्यो न्हू. हांगासरूच न्हू, देवाच्या कार्याक खंयसरूच घडच्यो न्हू. देवीचें कार्य बरें जावचें म्हणून आमी सांगलें न्हू तुमकां एज चौगुले. आनी
अध्यक्ष म्हणून हे जे चौगुले ग्रामस्थ आम्ही प्रसाद या देवीकडे मागता की देवस्थान आमचे जात्रा सुरक्षीत जावची म्हणून. पण त्या खातीर आतां अनेक आमचे काल जेन्ना आमी तांकां मेळपाक गेले न्ही कोण जे कोण एक्सपायर जाले त्यांच्या फॅमिली, तेन्ना आमकां प्रश्न असो विचारलो की हांव एक्चुली आय एम नॉट सपोज टू एक्सप्लेन यू, म्हणून सांगतात तुमकां कितें की तुमी लोक पयशां खातीर रस्ते आडयतात आनी कितें दुकानां म्हणटात बी म्हणून. दॅट वील सी दॅट इवन काल सुद्दां आमी उलयला म्हणजे विश्वंभर गांवकर उलयला की आमी मॅक्झिमम रोड आहा पळय ते ओपन दवरतले. दुकानां वील नॉट बी गिवन इन फ्युचर. दॅट प्रिकॉशन वील बी टेकन विथ द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. मामलेदार म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्या आधाराचेर आमी प्रिकॉशन घेतले आनी त्या पयलीं आमी माननीय मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले. कितें आहा ही इज बिंग हेड ऑफ स्टेट, आमची जबाबदारी आनी आमची ताका तेंच्या हेका हे करपाक जाय आनी आमची जबाबदारी म्हणून आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक त्या बद्दल आमचो रफ मॅप करतले की कशें कितें करपाचें तें आनी ताका कन्सल्ट करतले आनी त्याची भेट घेवन फुडलें डिसिजन आहा तें घेतलें. पूण वील सी दॅट इन फ्युचर सच अ थिंग शूड नॉट हॅपन. एलिगेशन्स जाल्या तुम्ही पयले जाली कमिटीचेर जाल्या इवन अध्यक्षाचेर जाल्या, तर तुमकां कितें मान्य आहा ती एलिगेशन? ना 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 आमकां ती अजिबात मान्य ना. जी गणेश गांवकारान एलिगेशन आमचेर केल्या कमिटीचेर केल्या ती आमकां मान्य ना. ना ना आमकां अजिबात मान्य ना. गणेश गांवकारान बी हेची केला आमचे आरोप केला कितें केलो तो अजिबात आमकां मान्य ना. तेणी कितें आमच्या तेणी गणेश गांवकारान खूब आदर करून दिलेली आहा. परत देवस्थाना कडेन भुरग्यांचो फोटो पासून तेणी तो विकलो काय कितें काय खबर ना. देवीचो लयराईचो फोटो आसलो पळय तो आरती मंडळाच्या भुरग्यांनी हांगासर दिल्लो. तो फोटो कडेन आमी सगळ्याक सोदलो, तो फोटो खंयच आमकां मेळोंक ना. तेणी लास्ट कितें सांगलें तो फोटो जर मेळना तर आपूण तुमकां नवीन करून दिता. नवीन करून दिता हेचो अर्थ असो आहा की तेणी तो विकलो असो आमी समजता. तो माझी आसतना पयलीं आमच्या एक तारीख तेंच्यांनी हातीन दिलो दावो. आमकां टायम नासतना आमी पेपर हे केलो वर्क केलो आनी तो इतलो फोटींग उलयता आमी पेपर वर्क करूंक ना म्हणून. खरें काम हें तेजें कित्याक आमकां टायम मेळनासतना आमी केलें काम हें तेणी करपाक जाय आसलें आनी तो आतां म्हणटा कितें आमचेर घालता आमी पेपर वर्क करूंक ना हें करूंक ना म्हणून. हो सारको एकदम फटींग उलयता. सगळ्यात पयलीं जे भावीक हेच्यात बळी पडलेले आसा त्यांच्या फॅमिलीक म्हणजे अशें दुखद व्यक्त करता त्यांच्या फॅमिली बद्दल. तेंच्यांनी आपल्या घरांतलो एक मनीस वगडलेलो आसा. ह्या गजालीन जो तो आपली प्रतिक्रिया सांगता तो गणेश गांवकर आसूं नाल्यार आनी कोण आसूं आपले सांगता. पण मेन मुद्दो कित्याक कोणाक लागून हें जालें कित्याक जालें तेच्या पेक्षा फुडें आमी हें जावचें न्हू हेच्या बद्दल आमी चड मातशें वावरपाचें. सरकारान हेजेर यंत्रणा मातशी वाडोवन आमकां सगळे सहभाग करपाचें आनी फुडें अशें घडचें न्हू हेजेर आमी चड विचार करचो. हें जें कितें घडलां तें हेणी केलां तेणी केलां तेच्या पेक्षा तें विसरून फुडें आमी हें जावचें न्हू हेजेर सर्वस्त्र काम करपाचें. इतकेंच म्हजें म्हणणें आसा. माझ्या कारकिर्दीच्या गेल्या 10 वर्साच्या कारकिर्दीक सांगता गव्हर्मेंटाचो 0.00001% सुद्धा चूक ना. आता हे एलिगेशन करतात. एलिगेशनाक सुरवात कोणी केली? एक्स प्रेसिडेंट गणेश गांवकारान. आनी अशी एलिगेशनां केली तेणी खूब एलिगेशनां केली. तो शोध समिती गव्हर्मेंटान नेमले न्हू शोध कमिटी. हो सेल्फ डिक्लेअर्ड आपूण एक शोध कमिटी मेंबर आसा काय कितें तेणी पळय तो तेणी सगळ्यांक टीप दिली. गव्हर्मेंटाचो कांयच गुन्यांव ना. पोलीस 250 आसले थंय 5च पोलीस आसले. हें सगळ्यांक हेचेर दिसता. धोणाची झगडी जाली हें सगळ्यांक खबर आसा. व्हिडिओ आसा. तो म्हणटा धोणाची कांयच ना हें सगळें स्टॅम्पेड जाल्या उपरांत धोण मेळ्ळे. आपणाक म्हणटा मामलेदारान थंय सांगलें की सारकी ना अरेंजमेंट. हो थंय रातचो भोंवतालो कित्याक तें तोच जाणा. तर PIन सांगलें अरेंजमेंट खंय ना. हो सगळ्या गव्हर्मेंटाक सगळ्या धोणांक सगळ्यांक हो चीट दिता. हो गिव हिम ऑथॉरिटी मामलेदाराचें बी नांव घेवपाक. मामलेदाराचें बी नांव घेवपाक ताका ऑथॉरिटी कोणें दिली? ही इज नो बडी. तसो तो प्रेसिडेंट आसलो गेलो आतां दुसरी प्रेसिडेंट चार्ज गेले. वाय शूड ही बी देर होल नायट देर ऑन द हॉटस्पॉट? धिना गांवकारूच जबाबदार. तो कोण डिक्लेअर करपी हो समितीचो अध्यक्ष काय CMच्या वयर पावलो तो? ही हॅज नो ऑथॉरिटी टू डिक्लेअर लायक दॅट. आमी वी हॅव गिवन दीस इंटरव्यू एज अ रिस्पॉन्डेड टू वॉट ही सेड.
कळ्ळें ह्या नथींग तो हांव तूं म्हणटा कोणूच न्हू सगळे हांगा 10 जाण गांवकार आसात 10 जाण बाकीचे गांवचे लोक आसात सगळे आमी एकी कडेन आसात अशें जात्रेक फुडें जावचें ना आनी कितें जावच्या पयलीं आमी सीएमाक साहेबाक तांणी म्हटलां अध्यक्षान एक मिटींग घेवची कशें कितें करचें खंय हें करचें तें सगळें कॅर घेवन फुडें करतले आनी अशें केन्नाच जावंक जायना कारण आमी जरी कितके आरोप केले कितें उलयले जे लोक मेले ते फॅमिलीक आमी सांत्वन करूंक शकना बेश्टी वचून गेले बिले म्हणून ते तेंची लॉस भरून येवपा सारकी ना आमी पूर्ण तेंच्या दुख्खान सहमत आसा RPL पॉयंट आहा पळय तळये कडसून येता पळय थंय 2 रस्ते आहा आतां इन्सिडंट जालो पळय न्हू त्या जंक्शनाचेर 2 रस्ते आहा हांव रातच्या 6:15 सुमार हांव स्वता आनी आमचो दुसरो महाजन विठ्ठल गांवकर ते PSक मेळ्ळे आनी ताका कितें सांगलें की 2 रस्ते आहा पळय ह्या रस्त्यान दोणांक सोडपाचें तळये कडसून येता ते आनी हो जो रस्तो आहा पळय आतां जो इन्सिडंट घडला तो लोकांक येवपाक जावं न्ही चडाव कसो आहा तो हेणीन परतो तो मागीर पावलो सकयल वचून सांग परतो हांव सकयल्या वचून PSक सांगलें परतो जॉयन जाता रस्तो पळय थंयसर तो म्हणलो तूं PI कडेन उलय म्हणून पावलो त्या गर्देन कितें जालें वचपाक मेळ्ळें ना आनी हेंच्यांनी ते विथीन 15 मिनीट हेंच्यांनी ते रोप घातलो आनी तशेंच लोकांक सोडलें म्हणून हो इन्सिडंट जालो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा सरकारा कडेन किंवा जी कोण इन्क्वायरी आतां चालू आहा त्या टायमाचेर RBL पॉयंटा कडेन जो PSI आहलो थंय पर्यंत ते होमखाणा पर्यंत कितले पुलीस आसले कोण ऑफिसर आसले तेंची इन्क्वायरी करची होच पॉयंट मेन हॉटस्पॉट जो आसलो न्हू थंय कितले पुलीस आसले आतां आमी पयर जेन्ना थिवी गेले थंय आमकां लोक सांगता की थंय 1 किंवा 5 पुलीस आसले म्हणून थोडे कोण सांगता 250 पुलीस आसले म्हणून कितले डिप्लॉयची स्कीम कितें आसता पळय ती चॅक करची आमी RTI मार्फत आतां मागता की कितले लोक खंयचे पुलीस दवरलेले ते कळोंक जाय न्हू आतां